आमदार त्यांच्या अंडर हे तुमचं सत्कार झाला संत कसे राम लक्ष्मण असेच दोघे अवतरले संत कसे राम लक्ष्मण असेच दोघे अवतरले संत कसे राम लक्ष्मण असेच दोघे अवतरले या हरिनामाचा झेंडारो विलास विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडारो हिलास जगभर अशें आमचें नांव वयर काडिल्लें आसा आनी राज्याक विनंती आसा जी भुरगीं आसा भितर आसा तांचे कडेन विनंती आसा की तांणी मातशें बसून घेवचें धर्मेंद्र प्रभू देसाई आमचे वास्तवचे आमदार किसान राजे साळकर हाका फुलांनी स्वागत करचे तशेंच आमचे रवींद्र मोहन चेअरमॅन हाचे कडेन विनंती आसा मुरगांवचे आमदार श्री संकल्प मामोणकाराक हाका फुलांनी स्वागत करचे तांचे स्वागत करचे मोठ्या पाळये जावचे आमचे अशे गोमंत भूषण पुरस्कार पावपी आमचे गोंयचे सुपुत्र पंडित अजीत कडकडे चळवळी दिनासतना आमकां आमचे रवींद्र मोहनचे चेअरमॅन प्रेक्षकांकडे विनंती असा की भुरग्यांक समज तुम्ही बसका दिल्या जाल्यार तांकां आषाढी एकादशीच्या निमित्तान आमच्या मदीं गोमांत भूषण आमचे अजित भाई कडकडे हांगासर आयिल्ले आसा त्यांचे आमचे समिस्त मुरगांव तालुक्या वतीन गोंयच्या वतीन स्वागत करता सगळ्यांनी मोठ्या काळावर स्वागत करचे तशेंच आमचे आमदार दाजी साळकर आमचे मुरगांव वास्कोचे आमदार दाजी साळकर मुरगांवचे आमदार संकल्पजी आमोणकर आसात सगळ्यात पयलीं अजित भाईन फोन केलो आनी एका उतराचेर अजित भाईन म्हटलें हय आपूण येता कित्याक आपूण एक गोंयकार आनी गोंयांत वास्को 15 वर्सां नंतर अजित भाई कडकडे आज आमचे मदीं हांगासर उपस्थित आसा सुरवातेकूच तुमची दिलगिरी म्हाका म्हज्या हॉल फक्त 740 आसा काही जाणांक उबे रावचें पडटा आमच्या संगीत विद्यालयाची भुरगीं उबी आसा आमी पास सिस्टम इतल्या खातीर केली की जर पावस पडलो
पयस रावता पास केला म्हणून ते येत नाही, काही जणांनी पास पावले, काही जणांनी पावू ना म्हणून पहिले दिलगिरी व्यक्त करता. खूप बरें सगळ्यान पयलीं तुका सगळ्यांक आषाढी एकादशीच्यो शुभेच्छा दिता. आनी आज अजित भाईक आमी मुद्दम म्हाका जेन्ना वेलकम करता, आज गोंयभर आनी देशभर पंढरपुरांत स्पेशली इतलें भक्तिमय वातावरण आसा. हांगा वास्को पसून आनी मुरगांव तालुक्यांत आमी पळयलें की बरें वातावरण आसा. त्या वातावरणा भितर आज अजित भाईचें गायन जातलें. म्हाका दिसता हाज्याकून आनी शुभ योग असो आसूंक शकना. 15 वर्सां आमकां वास्कोकारांक अजित भाई हांगा येवन आमकां गायन आयकुपाक दिता अशें घडोवन दिवपाक 15 वर्सां लागलीं. सो हो भाग्याच्या दिसा मदीं आनी तुमच्या मदीं हांव गेलां. हांव परत एकदां सगळ्यांक शुभ अजित भाईक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी मुद्दम आमचो मान दिवन हाजो आयले तुमी ताच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. आमचे माचे उपस्थित असलेले आमचे गोंयचे नामनेचे गायक आमचे ज्येष्ठ अजित कडकडे सर तुमकां सगळ्यांक नमन करता. कित्याक आमकां खरेंच एक आख्या मुरगांवच्या तालुका एक खुशाल गजाल आमच्या मदीं आमचे येदे व्हडले गायक गोंयचे जे गोंयांतूच न्हू देशान म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां तेणें आपलें नांव कमयलेलें आसा आनी आमकां गोंयकारांक गर्व. आयज तशेंच आमचे माचेर उपस्थित असलेले आमचे वास्कोचे आमदार राजीव सालकरबाब, रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन जयंत जाधव, व्हायस चेअरमॅन डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू देसाय, सप्तकाचो अध्यक्ष बाबू नरेंद्र, तशेंच बाकीचे हांगा सगळे जाण जे हांगा उपस्थित आसा. तुमी खरेंच एक मोठी अभिमान आमकां जे आयज आमकां आमचे वरिश्ठाचे आयज आमकां गायन आयकपाक मेळटले तेवूय बी सगळे म्हणजे 15 वर्सां नंतर आयज हांव आमकां खंय तरी म्हाजे सौभाग्य आसलेले की हांव एक खंय तरी तेंचो तो सत्कार जालो. तांकां जे आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान कला अकॅडमी जेन्ना तांकां सत्कार केलो आमचो गोमंतक भुशणाच्या भितर तेन्ना हांव थंय उपस्थित आसलेलो. म्हाजें आमकां भाग्य की हांव तेन्ना उपस्थित आसलेलो. तेच्या उपरांत म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तेंच्या बरोबर डिनर करपाक लागून, तेंचे कडेन भाशाभास करपाक लागून आनी तेंचे कडेन उलोवपाक खरेंच एक धन्य हांव अजीत भाई जे तुमच्या हेच्या भितर आमकां हें सगळें स्थान मेळ्ळो आसा. आनी आयज आमच्या मुरगांव स्थानान तुमी हांगा येयलेले आसा आनी तुमकां आयकपाक लागून आमची भर जनता हांगा येयलेली आसा. तुमचे सगळ्यांच्यान आमचे ज्येश्ठ नागरीक हांगा उपस्थित आसा, महिला आसा, तशेंच आमचे बाबू गडेकर आनी तेच्या आख्या टिमीक हांव खरेंच एक वालोर दिता. कित्याक तेंच्यांनी ज्या प्रमाणे दिल्ली हांगावर तेंच्यांनी हाडली तशीच कला अकॅडमी जेन्ना आमी प्रोग्राम केलो तेचो सत्कार जालो तेन्ना बाबू गडेकरान थंयसर दिंडी हाडून एक बरी प्रमाणे दिंडी थंयसर घडोवन हाडली. चड टायम घेयनासतना आमकां सगळ्यांक आमचे अजीत भाईचे आयकपाचें आसा. तेच्या लागून आमकां सगळ्यांक हांगा येयलेले आसा तांकां धन्यवाद म्हणटा. देव बरो करूं म्हणटा. परत एकदां अजीत भाई हांव धन्यवाद म्हणटा कितें ते वाचून येयले. देव बरें. अजित कडकडे हाका एक सुंदर अशी पोर्ट्रेट दिता डॉक्टर प्रदीप बोरकर. हांव सगळ्या मानेस्ताकडे मागता की ताणें